गोयात चोरी घरफोडीच्यो घडणुक्यो चालूच। काय प्रकरणांचो तपास करून चोरांक धरले जाल्यार काय प्रकरणांचो तपास सुरू। अशा घडणुकांचो तपास पुलीस करतातूच, पण इतले मजगती अशो घडणुकी आनीक घडून तातूंत वाढ जायत आसा। एकोशे पोंबुर्बा अनंत साळगांवकर हांच्या घरात चोरी जाली। चोरांनी घरात घुसून आलमारीतलो सुमार 5 लाखांच्यो भांगरा वस्ती फारायल्यो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। सोमारा 18 मेक दनपारा सुमार 2 ते सांजेच्या 5 वरां मजगती ही चोरी जाली। घरधनी साळगांवकर हे पर्यटक टॅक्सी वेवसायी। ते प्रवासी भाडे घेवन गोंया भायर गेल्ले। घरातले हेर लोकूय आपापल्या कामा खातीर भायर आशिल्ले। जाल्यार साळगांवकर हांची भावजय घर बंद करून पर्वरी बाजारात गेल्ली। ती घरा परत आयले उपरांत घरात चोरी जाल्ल्याचे समजले। चोरांनी घरातली आलमार कोयत्यान फोडली आनी भितरले तिजोरेंतले सगळे भांगर घेवन पळले। चोरी जाल्ल्या भांगरा वस्तींची किंमत सुमार 5 लाख आसा। मजगती चोरांनी घरात जबरदस्तीन प्रवेश केल्ल्याचे कसलेच चिन्ह मेळूंक ना। तशेंच घरात भितर सरतना चोरांनी कसलेच तरेचे मोडतोड केल्ल्याचे दिसूंक ना। हाका लागून चोर नेमके घरात भितर सरले तरी कशे हे अजून समजूंक शकले ना। हाका लागून ही चोरी प्लॅन करून केल्ल्याचो दुबाव आसा। चोरांनी घराचो पुराय अभ्यास करून मागीर चोरी केल्ल्याचो अदमास आसा। चोरयेची म्हायती मेळटाच पर्वरी पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून पंचनामो केलो। चोरी जाल्ले दिसा साळगांवकर गोंया भायर आशिल्ल्या कारणान ते दुसरे दीस 19 तारखेर गोंयांत आयले तेन्ना तांणी कागाळ दाखल केली। कागाळीचेर आदारून पुलिसांनी अनवळखी चोरा आड गुन्यांव नोंद केलो। फुडलो तपास पुलीस करतात। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।